मिलाग्रेस सोशो कल्चरल स्पोर्ट्स अँड फिल्म क्राफ्ट अकॅडमी तुमकां हाजीर आसलेल्यांक सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी येवकार दितात. सुर्गेच्या देवाक नमस्कार करून भाग्यवंत फ्रांसीस दी आसिसी हांकां मान बागोवन आमी तुमकां हाजीर आसल्यांक माय मोगाचो येवकार दितात आनी सुरू करतात. श्री मिलाग्रेस कार्नेरो हाणें बरोवन दिग्दर्शन दिल्लो ऑपेरा तियात्र ट्रिपल स्टेज फॉर्मॅट इयात आनी पोळेयात. 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत गांवांत देवान गाब्रियल दुताक एक सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोरी धाडलो. आंकवारीचें नांव मारिया. देवदूतान मारयेक म्हणलें, नमान तुका देवाचे चोडापूर बायची सर्वेस्पोर तुजी सवय आसा. हें ताचें नोमान आयकून मारिया घाबरली आनी हें नोमान कसलें तें चिंतूंक पडली. देवदूतान तिका म्हणलें, भियो नाकाय मारिया, तूं देवाचें चोडापूर बायची. आयक, तूं गर्भे जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. तो व्हड जातलो आनी तो गोवर्तो तो ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या सर्वेस्पोर तो ताका दितलो आनी तो जगोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना, म्हणटच हें कशें करतलें? पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी गोवर्ते देवाची शक्ती तुजेर सावली घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसा. त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पोले तुजी सोयरी एलिझाबेथीन उत्तर पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांचटी मुलोली. आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलेंच कांयच ना. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चपत. जावं म्हजे सवे तुज्या उतराक करतले. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नोगरांत तोडवणान गेली. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलोल्या बालकांत कुशालकायेन उडी मारली. आणि देवा तुका सांगला ते पूर्णतायेन बळोले देखून तूं सुभागी. सोबत मनीस जावन दिश्टी पडलो आनी अशें ताणें आमचे मदें
तिकाण केलें. मारिया आनी जुजे नाझारेत नगरांतावन जुदेयांतल्या बेथलेहेम नगरांत वेताना मारयेन आपल्या मालगोड्या पुताक गोरवांच्या गोट्यांत जल्म दिलो. हांव आपल्या दोगां शिसां सांगाती आसलो आनी जेसू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हणलें, ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेसू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळोन आपले फाटल्यान येताले ते पळोवन जेसून तांकां म्हणलें, रावी, तूं खंय रावताय? या आनी पळया. जेसून गालिलियाक वचूंक येवजिलें तेन्ना ताका फिलीप मेळ्ळो आनी जेसून ताका म्हणलें. फिलिपाक नातानेल मेळ्ळो. प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळना. नाझारेताचो जेजू सुद्याचो पूत नाझारेतांतल्यान कितें तरी बरें येवंक शकता. ये आनी पळय. जेसून नातानेलाक
आपलेशी येता तो पळोवन म्हणलें, तू म्हाका खंय वळखताय? राबी, एवांचो गुंडू, तू इस्रायलाचो राजा. गालिलियाच्या काना गावांत एक लोक नाचले आणि जेजूची आवय थंय आसली. त्या लोगणाक जेजूकूय आणि ताच्या शिसांक आपवणे आसले. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन जेजूक म्हणलें, म्हज्या पुता, तांचे लागीं सोरो ना. वस्तोरी, तुका आनी म्हाका कित्याक कळना? म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. दोळा उदकांत दवर. घातलेले वरात लग्नाच्या कारभाऱ्याक दी.
बरो सरो सगळ्याक बरो तो सरो पयलो दितात आनी लोक बरोच पियेतून अल्पतो वाडटात पूण तुवें आजून पासून बरो तो सरो दवरलाय ही आपल्या कुणा मदली पयली कुणा जेजून गालिलियाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा फांकयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर भावार्थ ठेवलो. मनशा लागीं दुडू आसत जाल्यार वो आख्खो संवसार तुज्यान धवो आसलेलो कावो आनी कावो आसलेलो धवो करूंक जाता. म्हज्या माय पाय लागीं जायतोच दुडू आसा आनी तांच्या दुडवांच्या कुस्तार म्हज्यान जाय तशी मौजा मारूंक जाता कित्याक तर हांव तांचो एकलोच आपुरबायेचो पूत. खरेंच बेल्सन आमी तरणाटी आमचें जिवीत कशें एन्जॉय करूंक जाता बिकॉज इट्स अवर लायफ. जिवितान सगळी खुशालकाय आमी अनुभवतात आणि वाईट पयस करून हे पोरी मजा मारतात. So come on guys, let's enjoy. बेल्सन सेम आनी सायना तुमी हांगा कितें करतात आनी हे सगळे कितें काय बरी शिकलेली तरणाटी तुमी आनी हे सगळे फादर आमी एन्जॉय करतात आमचें तरणाटें जिवीत. आमी आतां एन्जॉय करनात जाल्यार केन्ना करतले. आनी बाय द वे फादर आमच्या माय पाय लागीं जायतोच दुडू आसा सो इट्स आवर लायफ एंड वी कॅन एन्जॉय. आणि फादर तू तुझो इगोर्जेचोच वावर बरो करून पळय हा. हे पळयात इगर्जेचो वार पळोवंक जाय हे म्हजें कार्य जावन आसता खरें पूण तुमच्या सारक्या तरणाट्यांक वायट रस्त्या वयल्यान नव्या रस्त्यार हाडूंक ही म्हजी जबाबदारी जावन आसा. ओ फादर हे पळय हे तुजें सेरमांव आसा पळय तें तुवें इगोर्जेन सांगल्यार चड बरें जातलें. एक म्हणणी आसा न्हय पाद्रीचें सेरमांव वनयेक न्हय. हांव जडो कोणाकूय बरें सांगल्यार वायट दिसता म्हूण पूण हें सांगपाचें म्हजें कार्य. हांव तुमकां वायट दिसूंक सांगना पूण प्राचीन काळांत तरी हे सगळें वायट सोडात आनी नवें जिवीत जिवंक तजवीज करात. आनी आयकात येता त्या आयतारा दीस हांवें फिरगस तरणाट्या खातीर लँटन रिट्रीट दवरला आनी म्हाका जाय तुमी ह्या रिट्रीटाक येयली. हांव रावतलो तुमकां पळोवंक. फादर हे रेतीर बी आमकां न्हय यूथ रिट्रीट फकत बेकार आसलेल्या तरणाट्या. And by the way father, हांव कामांक वेता आणि संडे एकूच दीस मेवता म्हाका म्हज्या फ्रेंडा सांगाता मजा मार. So I can't miss this sort of fun. पळय सायना काय बरे शिकलेले तरणाटे हे तुझे बरे गुण तो इगोर्जे खातीर वावरशी जाल्यार कितले बरे जावचे ना. काय बरे ते शाळेंत तुमचे इश्टीन इगर्जेचो वावर करता. एक बरे संदेशकार कशे एक बरे तरणाट्या जम्याचे वांगडी कशे त्याच परी एक गायन मंडळाचे वांगडी कशे. सायना तुका देवान एक बरो ताळो दिला हो तुजो बरो वाव तूं फिरगोजे खातीर वापर. फादर तुका हांवें आतांच सांगला न्हय हांव कामांक वेता
आणि म्हाका संडे एकूच दीस मेवता. And I can't waste my Sunday on these retreats. हे पळय फादर, हांव तुका परतून एकदां सांगता, हे जे तूं सेरमांव दिताय पळय ते आयतारच्या मिसाक दिल्यार चड बरें जातलें. कित्याक तूं तुजोय टायम वेस्ट कोत्ताय आनी आमचोय टायम वेस्ट कोत्ता. सो फादर प्लीज तुज्यान गेल्यार जाता. बेन्सन, देवान तुकाय एक बरें जिवीत दिला, टॅलंट दिला. हे तुजे बरें गूण तूं बऱ्या वावराक उजार कर आनी देव तुजे जरूर आपली आनिकूय बेसावा घालतलो. शी, फादर हिंगा आयला आनी सगळो मूडच पिड्यार केलो. डोंट वरी, लेट्स एन्जॉय समवेअर एल्स. कम ऑन. काय बरी शिकलेली तरणाटी ती वाईट नशीक सापडून आपले जिवीत वगडायतात. डोळे आसून पासून कुड्डी कशी जाल्यान जेजू तूं कुड्ड्यांक नव्यान नदर दिताय. ह्या आमच्या तरणाट्यांक तूं बरी दिशा दी, नव्यान नवी नदर दी. साहेबा, दाविदाचे पुता म्हजी काकूच कर. तुका हांवें कितें केलें जाय? साहेबा, म्हाका नव्यान नदर ह्यो शिकोय. तुका जाय तशें जावं. म्हाका दिश्टी पडटा, म्हाका दिश्टी पडटा, म्हाका दिश्टी पडटा.
भरपूरपणाक फुडो करून त्या जेजूचो पाटलो तुमी कोरा समुदायात दिसा फुडें व्हरून बाबाचा जी मनशा जाया हॅलो सर होय येस सर तुवें भिवपाची कसलीच गरज ना आमच्या वाड्यान तरी गांवांत आसा ती सगळे हांव सांबाळटा होय सर होय तुवें भिवपाची गरज ना होय होय सर तू कांयच भियेना काय सर तुजें काम हांव सगळें ताऱ्यार घालता कांयच भियेना ओके तुझ्या भितर येवंक जाता सर हांव तुका उपरांत कॉल करता बाय सर फादर यो न्ही भितर बस फादर सलीम कशें आसा आनी तुजो पूत कसो आसा फादर म्हजो पूत एकदम बरो आसा आनी तो आपले फायनल इयर करता आनी कालूच आमी नवे एक कार घेतला आनी तुजो घरकार असो बरो फादर ताचे कितें सो म्हयन्यांनी तो गोंयांत येता फादर बरो सर्विसेक आसा तो फादर सांग कित्याक आयलो नो दियात हाडटा डोनेशन जाय फादर फादर कांयच पिवपाची गरज ना हांव आसतना तुका कितले जाय ते माग फादर कसलो दियात हाडटा हांव हांगा तियात हाडटा म्हूण सांगूक येवंक ना म्हूण डोनेशन मागूंक येवंक ना हांव हांगा तुका कवळी भेट दिवंक आयला फादर कितें आसता जाणाय गवडीक भेट म्हूण तुमी पयलीं सांगतात पूण उपरांत इगोर्जेक डोनेशन मागोवंक वो नवो तियात हाडूंक डोनेशन मागोवंक येता फादर आतां इलेक्शनां येवपाचीं आसा तूं खंयच्या पक्षा वाटेन सलीम तूं म्हजे कवळीक भेटीचो खंय समजता हांव हांगा डोनेशन मागूंक येवंक ना पूण राजकारणा वयर उलोवंकूय येवंक ना फादर एवरीथिंग आय कॅन अंडरस्टँड आजकाल कितें चोर रडटा पेजे फादर फकत सांग तुका कितले जाय पळय ते तूं मागता तितले दिता पूण एक मात म्हाका जाय तुवें म्हज्या सराक आनी आमच्या पक्षाक फावोर केलोलो सलीम हांव हांगा हें उलोवंक येवंक ना पूण फादर सॉरी तुका च्या वो कॉफी कितें घेता काय म्हणून पासून विचारूं ना फादर बस न्हय मातसो फादर तू कितें घेतलो च्या वो कॉफी शाहूत हाडल्यात बास्कीट ओ बास्कीट फादराक च्या वाड गो हाडटा हाडटा फादर मातसो बस हांव रोखडेच फिगर वचतलें बरें फादर देव बरो दीस दिव तुका घे देव बरो दीस दिवं पास्की पास्की म्हाका एक सांग काल सांगे तूं तुज्या काजाराचे सुतमी घेवचे आसले न्हू खंय पावले तर अरे फादर तुका आनी कितें सांगू
काल मायचे आणि पायचे बरेच पेटले. कित्याक पेटले गो? अरे फादर, माय म्हणटा पाय आणि कळाक घेऊन भोंवता आणि पाय म्हणटा माय आणि कळाक घेऊन भोंवता. हे दोगांची केस्तावा. आणि काय सांगता, मागीर मायन सान्नीचो मुडो घेऊन पाय कसलो पेटलो. शी सायबा, हांव तांकां आडावपाक येताली, पूण तो आनी सान्नीचो मुडो म्हजेर पडत जाल्यार हांवें पळ काडली. ती घोव बायलांच्यो झगड्यो नकय तूं. फादर, हांव दुसरे फावट येता. आणि तुझो तो नवरो खंय पावलो तर तोवूय येवंक ना. हांवें दोगांयकूय तुमकां काल सांगीत उतरली गा पयली. फादर, सॉरी, दुसरे फावट येता फादर आमी. तूं आमकां सांग आमी केन्ना येवंक जाय पळय ते. बरें बरें. आगो पास्कीट, तू का जार जाता? आबा, पूण तुवें म्हाका सांगूंक ना मगो. आगो बाये, तुका सांगतली म्हण आसली, पूण वेळ खंय मेवता. तू म्हाका बसून उलोवंक तरी दिताय. दीसभर म्हजो जीव खाताय. पास्कीन हें कर तें कर, पास्कीन 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 म्हणून जीव काबार करताय. पूण एक खाता, म्हाका काजाराक न्हू 1 म्हयनो लीव जाय. एप्लिकेशन टू बी फॉरवर्डेड लेटर. आवय, 1 म्हयनो लीव जाय म्हूण सांगता ते. आगो, तू कितें गव्हर्नमेंटाच्या ऑफिसान कामाक आसा? पास्कीट, तुका जाय जाल्यार काजाराक फकत 8 दीस लीव दिता. 8 दीस? वय. आवय, 8 दीस लीव कोणाक पावता गो? तू म्हाका 1 म्हयनो लीव दिनाय जाल्यार हांव वयता. तुजें काम सोडटा. चल, आय डोंट केअर. बरें उठताय मगो. काजार जाता म्हूण कितें शो मारता? बरें बरें, ते मागीर पळोवचें. फादर, सॉरी आं, ताचे ते स्वताचेच. फादर, तुका केन्नाय कसली गरज आसल्यार वो तुका डोनेशन जाय जाल्यार तुवें खंयच्याय वेळार म्हजी सोशी घेवपाक जाता. हे पळय सेलीन, हांव हांगा डोनेशन मागूंक येवंक ना. पूण हांव हे तुका हांव आदींच सांगता, तुजें दुडू आमकां नाका. आनी देवाकूय तुजी क्रेस्ताय आनी दुडू नाका. पूण देवा, तुजें बरें दोयाल काळीज जाय. देवाचो मोग वेल्या सोबे वाटूंक तूं फुडें सर आनी तुजो बरो वाग समाजान बऱ्या वावराक वागूत कर. हेच की देवाक मानतले. फादर, सारकें उलयलो तूं. फाटल्या दिसांनी हांवें अनाथ भुरग्यांक जेवण दिलां, तांकां स्कुलाक बुक्स दिल्यात आनी जाय नाका ते. आनी तशेंच तांकां कापडां आनी जाय तेच. आनी फादर, हे घे 20,000 रुपया इगोरचें एक डोनेशन. फादर, पूण एक माता, आयतारा मिसाक मातशें व्हडल्यान हें नावच करा. सेलीन, हे तुजे पयशे तूं तुकाच दवर. आनी खरेंच तुका तर आमचे इगोरचें डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमच्या ऑफिसान वचून सेक्रेटरी कडेन दी आनी रिसीट घे. जेजून सांगला, जे कितें तूं ल्हानाच्या ल्हानांक करता तें म्हाका करता. तुजो उजवो हात कितें करता तो दाव्या हाताक पळोवंक जायना. बरें, वेता हांव. पूण वेच्या आदीं एक आयक. तूं तुज्या पुताक बेल्सनाक चडय तुडवाच्या पुस्ताक उडोवंक दिवं नाकाय. आतां तरणाटे जिवीत ताचें. ताणें ताचें जिवीत एका बऱ्या वावराक वापरूंक जाय. बरें तर वेता हांव. गेलो हो, गेलो शर्मा सांगून. आजे सारखे पाद्री आयले कितले आनी गेले कितले. मामा, बाबा, बाबा तू आयलो आनी तुजी कॉलेज कशी जाली? कॉलेज एकदम बरी जाली मामा. पूण मामा, आयज म्हजे सगळी फ्रेंड्स पार्टेक वेतात आनी म्हाका थोडी दुडवांची गरज आसली मागीर. बाबा, इतलेच? आनी तू इतलो भिवून कित्याक सांगताय? एकूच मिनिट राव. बाबा, हे घे 20,000. तुका आनीक जाय? नाका मामा, थँक्यू व्हेरी मच. बाबा, म्हाका मातशें भायर वचपाक जाय. एक इम्पॉर्टंट मीटिंग आसा. बास्केट भितर आसा.
ते तुका जेवण बरें बाबा मामा. भितर वच आनी फ्रेश जा. हय. बाय बाबा. बाय मामा. बरेंच. म्हजी मामा इतली बरी. हांव खूब खुशाल आसा तिच्या बराबर. म्हाका जाय नाका ते सगळे मेवता. आय लव्ह यू मामा. हॅलो. हॅलो शायना. मामान म्हाका पार्टेक वचूंक परवानगी दिली. And guess what? I got cash too. So let's enjoy tonight.
Goa. Goa, Goa, Goa. Goa, Goa, Goa. Goa, Goa, Goa. सोबीत आमचे गोवा. मोड मोडते पाट झाले, गोरगरवा कोट तुझे डोळे. रानानो काबार झाल्या, गोरगरवा कोट तुझे डोळे. सोबीत गाय जोडीची काबार केल्या, गोरगरवा कोट तुझे डोळे. कोणाका गुन्ह्या बाई, गोरगरवा कोट तुझे डोळे. गोवा, गोवा, गोवा. Goa, Goa, Goa. Goa, Goa, Goa. सोबीत आमचे गोवा. Goa, Goa, Goa. Goa, Goa, Goa. Goa, Goa, Goa. सोबीत आमचे गोवा. सोबीत आमचे गोवा. सोबीत आमचे गोवा. म्हजो खुरीस, म्हजो खुरीस. Tolkain boronais lok da gońco hogał. Soklo są satu jago pant marun yetadał. Kiedy wolę bagam ka gońka rang tudzie besał. Po pandurung ciebie santa co kaszał. Zaplaszy szaber tu surya amcia gońco. Tu sam co asko sambalnar mógł tu kamco. Spania majdes tu zosorun. Tu gojan tiewun raulo. Itlo saiba tu kamogam co gońka ranco. Zaplaszy szaber tu surya amcia gońco. Tu tam co asro sambalnar mógł tu kamco. Spania majdes tu zosorun. Tu gojan tiewun raulo. Itlo saiba tu kamogam co gońka ranco. Sapolle tufana. Ore halon dolon tuzo curis pollo te adorian. Dion Gesù culo malo tu te asomdiran. Kulli curis che unadun dilo tu jahata. Saplashi shaver tu surya amcha gońco. Tu sam co asro sambalnar mógł tu kamco. Spania majdes tu zosorun. Tu gojan tiewun raulo. Itlo saiba tu kamogam co gońka ranco. Zaplaszy szaber tu surya amcia gońco. Tu sam co asro sambalnar mógł tu kamco. Spania majdes tu zosorun. Tu gojan tiewun raulo.
इतलो सायबा तुका मोग आमचो गोंयकारांचो Zobaczyć sam na satucie exposição Zobaczan kushin bola at kogo'y sogaw Dore to na siwi parung sorta donya tuje now Bugosay batang kagalinakay malisaw Saka shishaver tu surya amcha goinso Tu chamcho asro sambalnar moktu kamso Spania mai des tu so sodun Tu goyan devun raulo Itlo saiba tu kamo kamso goin karanso Saka shishaver tu surya amcha goinso Tu chamcho asro sambalnar moktu kamso Spania mai des tu so sodun Tu goyan devun raulo Itlo saiba tu kamo kamso goin karanso Itlo saiba tu kamo kamso goin karanso खरेच चालत तुझ्या मोगान हांव सारको पिसो जाला आमी दोगां एकामेकाच्या मोगान आसा खरी आनी आमचो मोग तोडीक लागोंक आज सोदांच देवा लागीं मागता मेल्सन म्हाका खऱ्यांनीच भिरांत दिसता हो आमचो मोग तुफानान सापडून तो अदृश्टी लारा बरोबर बुडोत म्हूण हे पळय शालट वादळ कितले व्हड जाय पूण एक व्हड्याचो तांदळ ते ताणूंक तोसवीत कोत्ता शान सोमदिराक व्हडे ताणूंक एकदम सोंपें पूण जेन्ना अदृश्ट लारा मारतात पळय तेन्ना तेच व्हडे ताणूंक खूब अवघड जाता जेजूची शीस जेन्ना सोमदिनान एका व्हड्यांत आसली तेन्ना व्हडे सोमदिनान तुफानांक सांपडले आनी ते बुडूंक लागले पूण जेजू दोर्याचेर चलोवन शिसा शोशी दोर्यान पावलो जेन्ना शिसांनी जेजू दोर्यार चलून येता तो देखलो तेन्ना ते भियेले ते सोजमोले तो भूत म्हूण पूण जेजू वीर जोरात हांव तो गेला खात गुरुजी तो तूच जाल्यार म्हाका दोऱ्याचेर चलोन तुजे सोरशी येवं शिकय यो सायबा हांव म्हणटा वीर दोर
सोड ये नाका देखून हांव भियेता मनान बेश्टोच दुबाव असो प्रस्ता हे पळय शालट तुज्या मनातले सगळे दुबाव भायर काड आनी म्हजेर विश्वास दवर तुका दिसता हांव तुका सोडून येतलो म्हणून अशें दिसोना मेल्सन पूण कालच्यान बेश्टेच भिरांत अशी उप्रासता तूं जावन आसा एके गिरेस्त फामिलींतलो चेडो आनी म्हजी फामील गरीब तुजी मामा एक पदवीदार अस्तोरी आनी हांव एक गरीब घराण्यांतलें चेडूं हे पळय शालट आमी दोगांय एकामेकाच्या मोगान आसा आनी हे सगळ्यांक खबर आसा आनी आयज ना फाल्यां हांव म्हज्या मामाकूय सांगतलो हांवें तुजो मोग केला तो तुका विसरून सोडून वचोंक न्हय पूण सासणाक मोरो पासून तुका विस्वाशी रावंक मेल्सन तूं खऱ्यांनीच म्हजो मोग करताय न्हय आतां तुका हाजेर कसलो दुबाव आसा अशें दिसना मेल्सन बेश्टेच विचारताय कम ऑन शालट डू नॉट पॅनिक तू पेशन्स भियेताय बरें तर वेळ जालो वेता हांव राव न्हय थोडो वेळ नो मेल्सन नेक्स्ट टाइम लेक्चर व्हेरी सून ओके ओके चल हांव तुका ड्रॉप करून घेता ओके लेट्स गो ओ दॅट मीन्स मेल्सन शार्लटाच्या मोगांत आसा जायतो तेंप जालो हांव ताका म्हज्या मोगाच्या पांयेरान मारून तोजवीत करता पूण कसोच मेळोंक ना म्हूण ताणें आयज लेगून म्हाका सांगूंक ना तो शार्लटाच्या मोगांत आसा ओ आय सी दे आर इन लव हांवूय पळयतलें शार्लट मेल्सनाचो मोग कसो जिखता Cimpler आमच्या समाजान सगळी करतात आमी देवस्तान ओणाक लागतात आनी घेवची राखूचे आमच्या क्रिस्ती धर्मान सगळी करतात आमी देवस्तान बोरबोरे गीत करून सोडून चिंता व्हडलें सोदांच सकाळी उठून इगोर्चे दिसाक कारण झाला सारे डोळ्यांनी लोक माता फुडे पोळे नासतना पेल्याचे नांव आमी उगोयता बोळटाचे सोडून चुकीचा आमी बोळटा आमच्या क्रिस्ती धर्मान बोडोरोस आमकां पाद्रीची भुताचीच टिका करून लॉस करता आमी ताची सगळे सगळे घेताना गरज आमकां त्यो गुण्याऱ्याची
आंगार पडून तुझ्या कपडे रंगीन तुझो मेल्यार तुयनो जांभळा कितें चिंताय मोतीन सारेराचो पियोन जिवीत म्हजे घातलोली गोंदीन देखून चिंतला बरो फुडार करून नव्यान काजार जावंक बेगीन नव्यान काजार जावंक चिंताय आसतना सातोरसाचे पोर पिशा पोणाक पोताय म्हूण सोमचोना पूण फुलां उडवीतून जाल्ली पूण जाले सगळे फांतो फाटले सगळे ते विसरून चिंतला नव्यान बाळूंक नव्यान काजार जावंक चिंताय आसतना सातोरसाचे पोर पिशा पोणाक पोताय म्हूण सोमचोना पूण फुलां उडवीतून जाल्ली पूण जाले सगळे फांतो फाटले सगळे ते विसरून चिंतला नव्यान बाळूंक चेडो तो दुडवानी बोर सगळो दीस बेस्तो कोत्ता आपूण देखून चिंतला नव्यान काजार जावं दीस फकत रावता भिजून फुलों सोंपें कोरण्यांनी कोरूंक कापड फाल्यां तुजी भुरगीं व्हड जातोच काळान उबरासलेले मोड बाबा तुजे सुपडे उगडून तुजे दोळे तुजी भुरगीं मोगान आसा वाऱ्यार मोगाक घेवन चेडे भयणी म्हाका खबर आसा खूंय पावला गोरकार म्हजे फाल्यां तुजी भुरगीं व्हड जातोच आयकूंक जाय तोर आयकावाचें बाबा तुजे सुपडे उगडून तुजे दोळे तुजी भुरगीं मोगान आसा वाऱ्यार मोगाक घेवन चेडे भयणी म्हाका खबर आसा खूंय पावला गोरकार म्हजे भयणी तूं चुकता म्हूण शीर कायता आयकूंक जाय तोर आयकावाचें भावा गुन्या बघून दोळे उगडले ये भयणीचे हांव फकत म्हजेंच चिंताली चिंतूंक ना तुवेचे शाबास भयणी म्हजे आयकोले म्हूण ह्या भावाचे जिवितांत सूख भोगूंक जाय हेच नशिबाचे गोवाचे सूख मेळो तूं ते नशीब ते बायलेचे गोवाचे दूख मेळो तूं तेच नशिबाचे गोवा सोम सोम बायलेचे
मोगाक आपयला पूण आयज तो म्हजो इश्ट कसो न्हय पूण आयज तो म्हजो मोगी कसो येतलो आयज हांव मेल्सना मजो करून घेतली आयज रोज डे पूण तोच हो रोज दिवन हांव मेल्सनाचो मोग जिखतली आनी त्या दोल्डीरा शालेटाक ताचे सोशिल्लो पयस करतली विरान दिसता ताका हांव रोज दिवन आय लव यू म्हणपाक एक प्रॅक्टीस मारून पळयता मेल्सन हांव तुका कितें सांगूंक सोदता मेल्सन आय लव यू मेल्सन I love you 2, 3, 4, 5. शी तू आनी सामको रोज टायमार पावलो मरे तू माझा मग करताय आम्ही तुझा मग करता हांव आनी तुजो मोग अरे माझ्या पोझिशनार पळय रे आनी तुज्या पोझिशनार पळय रे पळयलाय रे तू माझ्या मोगाच्या कोसे साव तुझ्या पोची साव आणि माझ्या पोची साव किती झाला तो अरे तुझे तोंड केन्ना आरशान पळयला वय वय हांव आरशान पळय नासतना म्हजे केस कशे उकळटा तर आणि पावडर आणि मेकअप कसो लायता तर आवाज मेक you do for me शी what nonsense मेल्सनान कित्याक कबीर जालो काय ऐक बेबी या मुगा मोजे बोलवी कोटर म्हाका वेंगेन कोर म्हाका दादोशी या मुगा डेटीक या होय डेटीक या डेट जाय तुका डेट जाय तुका डेट जाय तुका तुवें म्हज्या न्हवऱ्याक कित्याक मारलोय गो कित्याक मारलो विचार तेका तो म्हाका डेटीक आपयता काजार म्हजे लागीं जावंक सोदलाय मोग म्हजो कोत्ताय आनी डेटीक ताच्या बरोबर वेताय No, Pakistan. Sorry, Paskin. My God. हांव ताचे बरी देवी कोता धावलो म्हणजे जो आर बसलेली ताणे मारली यो तुझ्या कोय कुयचो तयारी बसल्या हांव मारून दाखव शी सगळं मूडच ऑफ केलो येणाऱ्यांनी मेल्सनाक इतलो वेळ कित्याक जालो हाय शायना हाय मेल्सन शायना खूप तेंपान आनी आयज आवचितूच म्हाका हांगासर कित्याक आपयलो मेल्सन खूब दीस जाले हांव तुका कितें विचारूंक सोदता कितें विचारूंक सोदी शायना मेल्सन तुका गर्लफ्रेंड आसा हे आनी तूं अशें कित्याक विचारताय कित्याक हांवें तुका त्या दिसा शालटाच्या बेंगेन गार्डनान पळयलो Oh, that means you know everything. पूण मेल्सन म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय कितें हांवूय तुजो मोग करता कितें तूं म्हजो मोग करता पूण शायना हांव तर तुका म्हजे बेस्ट फ्रेंड मानता हांवूच नकलो मेल्सन तुजो मोग म्हज्या काळजान केन्ना रिकलो तो हे पळय शायना हांवें न्हू सदांच तुका म्हजी एक खास इश्टीण कशी घेतला and I want to keep it there only. आयक मेल्सन तूं शालटाचो खरो मोग कोत्ताय जाय पूण तें तुजो मोग करिना शी इज जस्ट चीटिंग ऑन यू कितें शालट म्हजो मोग करना आनी हें तूं आतां सांगताय वय मेल्सन शालटाचो दुबाय न्हवरो आसा आनी तें ताच्या मोगांत आसा आनी हेंवूय आयक तें फकत तुजो मोग कोत्ता जाल्यार तुज्या पयशांक लागून अदरवायज शी डज नॉट लव यू पूण शालटान म्हाका ह्यान पयलीं आसून केन्नाच सांगूंक ना सांगतलें आनी कशें तें जावन आसा एक वायट चेडूं इगोचेन बावट करता युतान आसा ताका लागून ताका समाजान मान आसा ना जाल्यार तें बरें चेडूं न्हय कितें शालटाचो हांवें इतलो मोग केलो ताका जाय नाका तें सगळें दिलें आनी आयज ताणें म्हजो विश्वासघात केलो ना मेल्सन हांव जाणा आसली
तू माझा विश्वास करचो नाही म्हणून देखून हे पळय हांवें तुका फोटो धाडले कितें शालट आनी दुसऱ्या चेड्या बरोबर ना हे अशें जावन येचो हांव आतांच येता आनी शालटाक सांगता की हांव ताचो मोग कोन्ना म्हणून शायना थँक्यू व्हेरी मच हांव तुका उपरांत देंवता हांवें म्हजी तोकली उजार करून शालटाचे बी फोटो क्रॉप केले आनी हांवूय पळयतलें शालटाक कोहो बेसन मेवता तो आनी ह्या स्टोरीक आतां नवो रंग येतलो बारांतलो एकलो म्हणजे जुदास इस्कारियोत मुखेल याज्ञिकाशी गेलो ताणें म्हणलें ताणी ताका रुपयाचे 30 नाणे दिले आनी तो दीस जावन जेजूक धरून दिवंक बरो सोयेक तो पळोवन आसलो हाय शालट शवी हाय असो आसा हा असो बरो तू कशें आसाय हांव असो बरी आनी हांव सुद्दां गोंयांत दुबयच्यान केन्ना आयलोय हांवचे तर जेवचो पडलो डॅडी घरा नासले ना देडी शेतान गेला अडचणी घातल्या न्हय ते पारवे खातात म्हूण पळोवंक गेला ते सोड म्हजो मामा आनी मामी कशी आसाय हा गो तुझ्या मामाचे ते सोलाचेच ताका दुयेंस म्हणल्यार डायबिटीज हातून तो वतो काबार जाला हे सोड तू कितें करताय आनी तुजें काम कशें चलता काम चलता शॉपिंग बरी नकोय तूं ही गोंयची सॅलरीन कितें जाता सगळे हांगाच काबार मोठा मोठे मॅरेज तुका नोकरो आसलो न्हय वय अजून आसा पूण तोच पळोवया केन्ना काजार जावंक मेळटा पळय ते देवान निर्मिला तेन्ना ते सोड तूं भितर वच आनी फ्रेश जा तितल्या म्हणसर हांव जेवणाची तयारी करता आतां 2 पार जाला न्हू म्हूण तो जेवनूच वच तितल्या म्हणसर दाडा येतलो होय हाय तो तुका कांयच हाडूंक ना एक ल्हानशें पार्सल हातून थोड्यो चॉकलेटी आनी मॅगी क्यूब्स जाता थँक्यू शॉपिंग तूं सदांच आयलेलोय फावट विसरोन आसतना आमकां कितें ना कितें घेवन येताच डोंट वरी शालट हो तुजो काजन पासताना तुवें भिवपाची कसलीच गरज ना हांव मातसो फ्रेश जालो ओके वय चल शालट नेल्सन तूं आनी हांवचें तूं सांगे कित्याक हांवें येवंक जायना जाता मेल्सन पूण हांवचें तूंच येयलो म्हूण विचारतालें हांवचितूच येवचो पडलो म्हाका सांग तूं खऱ्यानच म्हजो मोग करताय येस आय डू जाल्यार आयज परत हो विचार कित्याक म्हाका सारकें कितें आसा तें सांग डू यू रियली लव मी नेल्सन अशें कितें जालां कितें नेल्सन तूं सोरो बी येयलाय होय सोरो पियाला म्हाका सांग तुजो दुबय कोण तरी मोगी आसा हे तूं कितें उलयताय नेल्सन सांग म्हाका हांव विचारता तितलेंच सांग सांग शालट कितें जालां कित्याक बेश्टो बोलाव शालट वॉकआउट नेल्सन तो जावन आसा म्हजो मामाचो चेडो दुबयच्यान आयला आनी तुजो डॅडी देडी घरा ना तो शेतान गेला वाह वाह रे वाह हांवें केन्नाच चिंतूंक नासलें की तूं इतले अविस्वासी आनी घातकी चेडू आसतलें म्हणून कारण कोणूच ना आनी तूं आनी हो चेडो भितर कितें करताली नेल्सन तूं हे कितें उलयताय तूं म्हाका दुबावता नेल्सन दुबावना पूण आयज सोद कितें आसा पळय तें हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलें आयज हांवें पळयलें तुका आनी हाका आनी वो तुमचो मोगाचो खेळ पूण नेल्सन तूं आमचे मदीं गैरसमजूत पण करता तूं चिंता तशें कांयच ना शालट कोण कोण शॉपिंग तो जावन आसा म्हजो मोगी नेल्सन
शाबीन तू तरी तेका सांग न्हय नेल्सन हे पळया तू आमच्या मध्ये पडो नाका तुका हांव बरें सांगता तुका आमच्या मध्ये पडपाचो कसलोच अधिकार ना नेल्सन हांव सांगता तें तू आनी एक पावल जर मुखार मारशीत जाल्यार हांव तुका नेल्सन नेल्सन प्लीज हांव तुजे लागीं हात जोडून मागता नेल्सन तू म्हाका वायट नदरेन पळयता यू प्लीज शट अप वायट नदरे आयज हांवें सगळे म्हज्या दोळ्यांनी पळयले शायना सांगताले तेच सारखे आनी तेच हांव तुका हांगा सांगूंक आयला आय हेट यू आय डोंट लव यू आय हेट यू शालट नेल्सन सोजवून तरी घे न्हय कुशीक सोद तुवें म्हाका धोको दिलो आयज सावन तू म्हज्या जिवितांत ना आय हेट यू शालटान म्हजो विश्वासघात केलो फटयलो ताणें म्हाका हांव ताचो इतलो मोग कोत्तालो पूण ताणें म्हजो विश्वासघात केलो शायना कितें सांगताले पळय तेच सारकें आसलें होय शालट एक वायट चोडू Accident!